शेतकरी लोकांचो बेकारीचो प्रश्न सुटावक जावपाक जाय जाल्यार येवपी वेंचणुकेक मये मतदारसंघात बदल जावपाक जाय अशें मत मयेच्या शेतकार भावां सयत समाज वेवरप्यांनी उक्तायला। आयतारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तांच्यांनी उद्देजक सद्गुरू धुमे हांचें नांव उमेदवार म्हणून फुडें काडलां, तशेंच सरकारान ताका तेंको दिवचो असोय उलो मारला। कितलींशीं वर्सां पळयता बेळगांव पंचायत म्हणूं नाका, आमची मये पंचायती सगळे कडेन आमी जे पळय आमचे यूथ एम्प्लॉयमेंटाक लागून फाटीं पडलेले आसा। गव्हर्मेंट सर्विसी आमच्या मतदारसंघात तितले मेळना। आमचे जे पळय फाटले आमदार निवडून येयले तेंच्यांनी कांयच तेजेर लक्ष दिल्लें ना। नाल्यार बाकीच्या वाळपय म्हणूं नाका, आतां साखळी म्हणूं नाका, गव्हर्मेंट जॉबांचे तेवटेन सारके भुरग्यांक कितलेशे मेळटा, आमकां हांगा ते सुद्दां एक आशा ना। तेका लागून आमी ज्या आयज फुडें आमच्या भुरग्यांक लागून एक असो विचार केल्लो आसा की एक असो व्यक्ती हांगा आमकां जाय की तेचे कामाची पद्दत निराळीच आसपाक जाय, की तो स्वता आपूण जावन ती कामां करतलो, तयार करून दिलो। इतले कामाची तळमळ तांकां आसा, तेका लागून असलो मनीस जो खरोच लोकांची सेवा करतलो। आज शेतकऱ्यांक लागून तेंच्यांनी कितलेशें काम केल्लें आसा। सबंद कुडचिरे ते सबंद मये कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंचें काम जोरान चालू आसा। आतां आमच्या राजकीय पक्षांक एक सांगणें आसा की तांकां ह्या मये मतदारसंघाची तिकीट दिवची आणि ह्या मयाचो विकास तेंच्या हातून करून घेवचो। तेन्ना आमकां अशें दिसता की आमचो भाई धुमे हो आमकां हेल्प करतलो गो, कित्याक तो तेचें काम करप बरें आसा, तो येवन पयलीं पळयता आनी मागीर काम दिता। म्हणून हांव अशें करता तेणी आमी भाईक हांवें रिक्वेस्ट वयल्यान केला, तूं इलेक्शनाक फुडें सर, आमचो तुमकां पाठिंबो आहा। समाजसेवक म्हणूया आमी तांकां, आणि एक कृतीशील अशे आणि बरें नेतृत्व असलेले एक धडाडीचे अशे उमेदवार म्हणून सद्गुरू धुमे हे जावं शकता। आणि त्या खातीर आमी ताका दिसता, अशें दिसता की आमी ताका पूर्णपणे पाठिंबा दिवचो आणि ताका एक बळ मेळचें। कारण अशें आसता की एक मनीस जर खूब कितें तरी करता, ताका जर समाज सेवा करपाची उमेद आसा जाल्यार ताका खंयसून तरी एक सपोर्ट असो लागता। स्वताच्या कर्तृत्वार जर तेणी तरी करपाक सुरवात केली जाल्यार एक सरकारी दरबार आसून ताका एक सपोर्ट जाय पडटा। ना जाल्यार कितें जाता की हो आनी मनीस कितें करता अशें करून कांय गोश्टी भितर अश्यो इन्वॉल्व जाता की तेचे खंय तरी ताका आडकाठी हाडप, हे बी प्रकार चल्लेले आसता। आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे सुद्दां गोश्टी समाजान चालू आसा। म्हणून ताका बरें एक सपोर्ट मेळचो आणि तेणी फुडें सरचें। आणि तेणी जर फुडें सरलो जाल्यार खुबश्यो गोश्टी तडीक जावं शकता। त्या खातीर आमी मागता की ताका आमी सपोर्ट करतात, पूण ताका एक बरी सुवर्ण संधी मेळची आणि ताका एक प्रेरणा मेळटली आणि त्या प्रेरणेन आमी सगळे एकमतान फुडें सरूंक शकता।